हांवें हांगासर एका नाल्लाची सय जी आसा पळय ती घेतल्या. त्याच्या नंतर हांव हांगासर घालता थोडोसो हळदीचो पावडर, नेक्स्ट थोडीशी सुकी कोथमीर आनीक हांगासर हांव घालता खुटो मसालो. खुटो मसालो म्हटल्यार मा जो आमचो करून विकता पळय तो खुटो मसालो. हितून न्ही रेड चिली, त्याच्या नंतर हळदीचो पावडर, कोथमीर अशें करून सगळें तें घालून न्ही ती करता सुको खुटो पावडर. तितून न्ही नुस्त्याक बी लावपाक लागून बऱ्याक पडटा अशें म्हणून न्ही ती कोथमीर जी आसा पळय ती मातशी कमी घालता. म्हणून हांवें हांगासर न्ही एक्स्ट्राची कोथमीर जी आसा पळय ती घातल्या. नेक्स्ट हांगासर हांव घालता बारीकसो एक कांदो असो करून कट केला, हांवें चॉप केला. आनी तेच्याच वांगडा हांव हांगासर घालता थोडीशी अटंबाची सोलां. ही पळया अटंबा सोलां जी आसा पळय ती घालता. तुमी जाय जाल्यार आमटाण घालूं शकता. तेच्या नंतर आनी कितें घालता तो हेजी आंब्याची सोलां जी आसता पळय तीवूय घालूं शकता. तुमी कितें वापरता पळय घरान तें घालपाचें. हांव एक्चुली न्ही आंब्याची सोलां आनी ही अटंबाची सोलां जी आसा पळय न्हू ती घालतालें. बट म्हाजे कडेन ह्या खेपी हेचो आंब्याच्या सोलांचो स्टॉक ना, मेळूं ना म्हाका. ताका लागून हांव अटंबाची सोलां घालता. आनी केन्ना केन्नाय न्ही हांव आमटाण जी आसा पळय तिवूय बी घालता. आयज फक्त अटंबाची सोलां जी आसा पळय न्हू ती घालून हांव करतलें. आतां न्ही हितून हांव घालता थोडेंशें उदक. आतां हांगासर उदक थोडें अशें. आनी हें न्ही आमकां आतां बारीक ग्रायंड करून घेवपाक जाय. जशें आमी जें नॉर्मली ग्रायंड करता पळय तशें बारीक अशें वांटून घेवपाक जाय. मिरसांग जे मेरेन वांटून जाता पळय न्हू मागीर सय वांटून जाता तेन्ना म्हणल्यार आमी मातशें एका तिसऱ्यांक न्ही मीठ लावन घेवया. हें हांगासर तिसऱ्यो जे आसा पळय ते हांवें कल्लावन घेतल्या. थोडेंशें तिसऱ्यांचें उदक जें आसा पळय तें हांव तशेंच दवरिता. टेस्ट न्ही तेजेर बरो येता ताका लागून हें हांगासर मीठ लावन घेता. आनी आतां ह्यो न्ही सय जेन्ना म्हळ्यार वांटून जाता पळय तेन्ना म्हळ्यार अशेंच आमी धांपून दवरुया. ओके, मीठ बी बरें लागता. सो ही हांगासर न्ही मिरसांग जी आसा पळय न्हू ती वांटून जाल्ली आसा. बारीक अशी मिरसांग वांटून घेतल्या आनी ती न्ही आमी आतां शिजोवन घेवया. हे पळयात हांगासर ज्यो तिसऱ्यो हांवें मीठ लावन दवरलेल्यो पळय त्यो तिसऱ्यो. तितून हांगासर कांदो थोडोसो आनी वांटून घेतलेली सय जी आसा पळय न्हू ती घालून घेवया. तुमकां कितली दाट पातळ जाय पळय त्या अकॉर्डिंग न्ही हितून उदक घालून घेवपाचें. सो हें हांगासर उदक घालून हांवें मिरसांग जी आसा पळय न्हू म्हणल्यार सय जी आसा पळय ती पातळ करून घेतल्या. तितूनच न्ही हांव आतां थोडेशे बटाट जे आसा पळय न्हू ते घालून घेता. हे पळयात हांगासर तिसऱ्यांच्या हुमणाक न्ही बटाट गड्डो बी अशें कितें घातलें न्ही बरें जाता. मोस्टली न्ही हांव प्रिफर करता तिसऱ्याच्या हेका बटाटच जे आसा पळय न्हू ते घालता. सो हें सगळें आतां बरें मिक्स करून घेवया. थोडी जाणांनी ग्रीन चिली बी घालता. हांव ग्रीन चिली टमाट बी जे आसा पळय तें घालना. टमाटाच्या जाग्यार न्ही मातशें आमटाण किंवा अटंबा सोलां जी आसा पळय ती एक्स्ट्रा घालून घेता. ओके, सो हें आमी आतां बरें एक 10 मिनटां तरी न्ही शिजोवन घेवया. कित्याक की तिसऱ्यो ज्यो आसा पळय न्हू जितल्यो शिजतल्यो तितले न्ही हुमणाक टेस्ट जो आसा पळय न्हू तो येतलो. हें हांगासर म्हाजें हुमण जें आसा पळय न्हू तें शिजलें, बरें शिजलें हुमण. बरें एक 10 ते 15 मिनटां, 15 मिनटां न्ही 10 ते 12 मिनटांचें हांवें शिजोवन घेतला. बटाट बी बरो शिजलो हांगासर. आतां न्ही हितून आमी घालया मीठ. आनी मीठ जें आसा पळय तें घालचें पयलीं मातशें टेस्ट करून पळयात. तिसऱ्यांक लायिल्लें न्ही खारट जावूं शकता ताका लागून मातशें टेस्ट करून जें आसा पळय न्हू तें मीठ घालपाचें. आनीक 2 भिंडाची सोलां जी आसा पळय न्हू ती घालून घेता. पळयात हांगासर 3 न्ही 4 आनीक घालता. 4 भिंडाची सोलां जी आसा पळय न्हू ती घातलें हांवें हितून. मातशें मिक्स करया. आनी हें हांगासर आमचें तिसऱ्याचें हुमण रेडी. गॅस बंद करून घेता. पळयात आनी गच्च न्ही एक 10 मिनटां धांपून दवरिता. आनी हांगासर जालें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कोथमीर घालपाक शकता. खूब जाणांच्या हुमणाक टमाट कोथमीर बीन घालता. हांव घालना. सो आपापली टेस्ट आपापली चॉयस म्हणटा त्या भशेन. आतां हांगासर आमचें तिसऱ्याचें हुमण रेडी. आनी हांगासर म्हाजी अंडा भुर्जेची तयारी जी आसा पळय न्हू ती. आयज आमगेर अंडा भुर्जी आनी तिसऱ्याचें हुमण जेवणाक. हाय हॅलो गूड इवनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर गूड इवनिंग हेकाच लागून की आतां न्ही सांजची 5:45 जाल्या
आणि आईचं व्हिडिओ जसा पळय न्हू हो आईचो आताचो व्हिडिओ तो हांव कधीच सोंपपाक येतकीर आतां व्हिडिओ जसो पळय तो स्टार्ट करता. आयज सकाळच्यान हांव कधीच गेलो व्हिडिओ जसो पळय तो कांयच करूना. जस्ट जी तुम्ही आता ह्याच्या पयलीं एक रेसिपी पळयल्या पळय रेसिपी अशी म्हणना जो एक बारीकसो क्लिप पळयला पळय न्हू तोच हांवें सकाळच्यान शूट केल्लो. सो म्हाका न्ही लास्ट टायम जेन्ना हांवें दाखयल्लें पळय न्हू की आमगे तिसऱ्याचें हुमण केलां अशें म्हणून तेन्ना म्हाका कमेंट आयलो की तूं कशें करता तें दाखय. सो ताका लागून दाखयलें सिंपल आसा जशी नॉर्मल अशें आसता पळय हुमण बीन तशें केलां. व्हडलें अशें कांय डिफिकल्ट ना आनी अशें कांय तितून डिफरंट अशें कांय ना नॉर्मल जशें हुमण करता पळय तशेंच. बट म्हाका एक कमेंट आयिल्लो सो दाखय अशें म्हणून ताका लागून दाखयल्या. ओके आनी आतां न्ही सांजची 5:45 जालीं. सकाळी जी हांवें रेसिपी शूट केल्ली पळय तेच्या नंतर मागीर व्हिडिओ हांवें कांयच केलो ना दीसभर. आयज दीसभर व्हिडिओ ना करपाचें कारण म्हटल्यारूच दीसभर व्हिडिओ जो आसा पळय तो न करपाचें कारण म्हटल्यारूच न्ही सो हो नाशिल्लो सकाळच्यान ताका लागून व्हिडिओ जो आसा पळय तो कांय केलो ना. बाय आशिल्लें न्ही म्हाज्या फुड्यान आनीक पयरचो जो इन्सिडंट जालो जो तुमी एक 2 व्हिडिओ पयलीं जो व्हिडिओ पळयला पळय तेजेर वयल्यान तुमकां सांगता तो तेजो हातीचो जो इन्सिडंट जालो पळय तेच्या वयल्यान म्हाका आतां इतलो भंय दिसता जाणा ताका खंयच अशें हें करपाक खरेंच म्हाका खूब भंय दिसता. ताका लागून हांव चड अशें आतां अशें करून मागीर तेजी वयली मायंड जी आसा पळय ती डायवर्ट जावपाक दिना. ओके जितलें कितें काम पॉसिबल जाता ताका हँडल तितलेंच करता. तेज्या वयलें काम जें आसा पळय तें हांव आतां करना. जें कितें एक्स्ट्राचें हांव कितें करतालें पळय तें बी आतां हांवें सगळें थोडे टायमा खातीर तरी बंद केलां. कित्याक की आजून मायंड जें आसा पळय ती तितूंतल्यान भायर सरलें ना तितूनच आसा भंय दिसता अशें. तें नॉर्मली एक करता ताका त्रास जायना ताका दुखना कांय ना बट ताका समजना तें ल्हान आसा अजून तें ल्हान भुरगें. आमकां समजता आनी आमकां कळटा कितें करपाक जाय कितें ना कशें प्रिकॉशन घेवपाक जाय. सो ताका लागून अशें म्हणटा हांव की ना हांव सद्याक आतां तितूंतल्यान तर मायंड जी आसा पळय ती डायवर्ट जावपाक दिना. सो हो आयलो दनपारां जेवली बी मातसो रेस्ट केलो आनीक आतां जें आसा पळय ना व्हिडिओ हांव स्टार्ट करता. आनी आयचो वेदर न्ही बरो आशिल्लो भायर मस्तसो म्हटल्यार कशें खबर आसा बरो हेकाच लागून म्हणटा कित्याक की आयज सकाळच्यान न्ही वत जें आसा पळय तें आशिल्लें. इतले दीस जाल्यार कंटिन्यू पावस आशिल्लो न्ही सो आयज सकाळीं मातशें बरें अशें करून पावस थांबलो मागीर वत अशें येयलें अशें करून कपडे बी जे आसा पळय ते सुकून काडले. हे थोडेशे कपडे आसा ते मातशे वले उरले जे लेट धुल्ले पळय ते बाकी कालचे कपडे बी सगळे सुकून काडले. सो अशें करून बरें आशिल्लें भायर. दाखयता तुमकां आतां भायलो वेदर जो आसा पळय तो उदो एकदां पावस येवन गेलो ताका लागून मातशें आतां परत हें जालां. हो पळयात भायर आतां मातसो न्ही परत काळू कसो केला आनी टायम बी जालो न्ही आतां 5:45 जावपाक येयली. बरें अशें न्ही वत आशिल्लें बरे कपडे बिपडे सुकून काडले. आतां पावसाच्या दिसान वत येवप म्हणल्यार तें बरेंच अशें म्हणपाचें न्ही तशेंच बरें वत आयिल्लें. मागीर उदो 4 सुमार भरपूर असो वारो मारून पावस येयलो. म्हाका खबर ना हांव न्हिदलेलें तेन्ना न्हिदूना एडिटींग करतालें भितर रुमा आशिल्लें हांव भायर न्हिदलेलें. सो तेन्ना हें सगळें वलें जालें म्हाका सांगतालो भरपूर पावस येयलो म्हणून वारो बिरो म्हणून सगळो कचरो बिचरो पडला पळय पानां बिनां हेवटेन तेवटेन सगळें. सो ताकाच लागून आनी बाय आसा भितर दाखयता तुमकां. खंय आसा बाय पळय बाय आसा हांगासर भितर आसा दाय पळय अशें करून धांवता पळय पळय हे अशें करून धांवता म्हणून म्हाका चड भंय दिसता. मागीर आतां तें कित्याक लागून धांवून येयलां जाणा दार उगडून आतां तें आपूण भायर वचपाचें अशें म्हणून तें धांवटयलां. आनी कित्याक न्ही तुमी अशें समजशा की म्हाका लागून येयलो म्हणून म्हाका लागून येवना तें दाराक लागून येयलां. घेता आतां दार बंद म्हणून म्हाका घे म्हणटा. अशें करून तें इतलें फास्ट भोंवता म्हणून चड भंय दिसता. मागीर हात बी दुखत असो म्हणून धांवता हात जमणी तेका काय म्हणून पळयना लागता वाटे अशें करून सवका गेले जाल्यार व्हडलें ना पळय कित्याक खंयची बस चुकता म्हणून आनी कोण. आमी आतां हांव आतां उठलें न्हिदलें एडिटींग बी केलें न्हिदलेलें मातशें तारक मेहता पळय आनी ते तुगेले खेळपाची वस्तू न्ही ती बायेले खेळपाची वस्तू. हरशीं ते शेरू आनी ते हत्तीस तो टॅडी बिडी तेच घेवन खेळ आयज सकाळीं न्ही ही पिशवी थंय आशिल्ली हांगा सोफाच्या हांगा सायडीक घालपाक मेळटा स्टोरेज करपाक थंय आशिल्ली. तो हें थंयच्यान ओडून काडलां बिलू तें बिलू माजर तें सो तें ओडून घाला. आतां हांव हात लायता म्हणून येयला पळय कशें. सो पळय टायम हांगासर 6 जावपाक येयली. सो च्या करूं ना च्या करता
बाबा चहा पितलं बरं आहे. चहा पितलं तू पिना नी भंगे पिना ना नाले राहते रांगे नाग तू काहीच राहते डुबड्याला. सो हावनी चहा करून घेता आता. आईज आमगेर केलेले पोळे सकाळी सुगीचे पोळे काल तांदूळ वाटलेले आणि सकाळी न्ही पोळे केल्ले. सो तो पोळो सकाळी भरिल्लो आतां इल्लोसो परत भरिता. ते सगळो काय खायना न्ही इल्लोसो. सो इल्लोसो लायता ताका आतां पोळो. हांव न्ही हो लायतलो. हांव च्या करून घेता आमकां तितून म्हटलं यो बाबा आसा केल्लो सकाळी. सो ह्या पळयात हांगासर बारीक सुगीचो पोळो जो आसा पळय तो सकाळी केल्लो आतां करूं ना. आनी उदकाची बॉटल तेजी उदक लावपाचें ताका. बाबा मम्मम आनी तुमकां पावस दाखयता कसलो येयला तो. जस्ट आत्तां तुमचे कडेन उलयता म्हणल्यार कितलो असो पावस येयलो पळय. उदक तुमचे कडेन उलयतना काय बरें आशिल्लें कारण आतां पळय भायर पण कसलो पावस. भायर कसलो पावस पळय. ह्या सायडीच्यान न्ही एक्चुली उजवाड आसा स्टील पावस पळय कसो पडटा तो सारको. गाडयेचेर पळय कितलो बुरशो तो सगळो. सगळ्या वावगड मारता भितर सामको धवळान मारो मारून पावस पडटा. सगळं भितर मारता पावस. आनी आमचे कपडे आसा खंय वयर. कपडे म्हटल्यार ते सोफाचेर जे आमी हें घालता पळय वायल घालता पळय अशें करून ते दोन उदळ बी पावस येयलो तेन्ना भिजले खंय ते. आतां हो गेल्लो हाडपाक एक्चुली बट असं वारो मारतालो आनी मातशें वत अशें आशिल्लें न्ही. पावसा पळयता वारो मारताले आनी वत अशें आशिल्लें न्ही. हांवें बी म्हटलें आसूं रे अशें म्हणून वाऱ्यांनी मातशें भिजलात न्ही अशें म्हटलें. तो बी वयर गेला आनी आसूं मातशें वाऱ्याला सुकलेल्या भशेन जाला भिजोन निस्तोन बी गेला उदक बी कांय ना अशें म्हणलें आनी तो परत येयलो. बरो वारो सुटलेलो आनी बरें निवळ अशें आशिल्लें न्ही. चड काळोख करून नाशिल्लो अशें म्हणून हो परत येयलो. पळय जाल्यार हांगसर पळय उजवाड आसा पळय सगळ्या वत अशें आसा. उजवाड आसा न्ही वतूचशें आहा. सो परत तेजेरूच पावस येयलो सामको वारो बिरो आनी ते परत भिजले. आतां आसूं ते तशें सोमते. आतां पावस थांबलो की घेवन या रे मागीर परत मशिनां लावूंक ना. आनी कितें रातभर भायर थोडी दवरतली. रातचे कपडे भायर दवरूं जायना टॅरसीर. सो हांवें च्या सुद्दां करूं ना. रोखडेच पावस आसा मेन तो आयलो. चलो च्या करून घेता मेळटा तुमकां मागीर. भूक लागली अशी. च्या बी पिली आनी आयज एक आमी मोटें काम जें आसा पळय न्हू तें हातीन घेतलेलें. आनी जें मोटें काम म्हटल्यार न्ही बायेचे नाखटां जें आसा पळय न्हू तें काडपाचें नेल्स कटींग. आनी तें न्ही आमच्या खातीर एक सामको मोट्यांतलो मोठो टास्क म्हणटा तसो. 10-15 दिसां भितर न्ही हो टास्क आमकां परफॉर्म करचो पडटा. आनी इतल्यो आमकां दोगांक उठावचें पडटा. कशेंच तें नाखटां काडपाक दिना. पांयाची तरी एक वेगळी हातीची जी आसा पळय ती कशीच म्हणजे कशीच दिना. सो ते काडपाक आमकां अर्दवर मायत लागता. तेगेले दोनी हातीची नाखटां काडटा म्हणल्यार खेळून खेळून तेजी मायंड डायवर्ट करून आनी कितें करून अशें करून काडलीच फायनली. सो तेज्या नंतर ताका न्हिदयलें थोडीं कामां केलीं अशें करून जालें सगळें. जेवन बिवन जालें. आतां 10:15 जाले पळय. सो सगळें जालें. किचन क्लोज केलो सगळें जालें. आतां न्हिदपाचें. ओके. सो तेच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक एक थँक्यू आनीक म्हळ्यार एक म्हाजो असो पॉझिटीव हें असो कित्याक लागून म्हणटा जाणा आयजूच न्ही हांवें विडियोज आसा पळय न्हू उजो सांजचो अपलोड केलो जितून हांवें बायेचे जी इंजुरी आसा पळय न्हू एल्बोची ती सांगली पळय तुमकां ताका डॉक्टरा कडेन व्हेल्लो पळय तो विडियोज आसा पळय न्हू तो हांवें आयजूच अपलोड केला आनी तुमकां सांगता ताका इतले पॉझिटीव कमेंट आयले आनी इतले अशे बाये खातीर ब्लेसिंग्स आनी केअर घे अशें तशें खूब अशे कमेंट येयले आनी वाचून जे आसा पळय ते खूब बरें दिसलें. अशेंच तुमचे ब्लेसिंग्स जी आसा पळय ती बायेक दियत रावात. ओके. आनी खूब जाणांनी खबर बी घेतली बायेची की आतां बाय कशें आसा तेजें हेल्थ हात बीत कसो आसा सांग. सो आतां न्ही ते म्हणल्यार अशें सामकें नॉर्मल आसा जशें पयलीं आशिल्ली पळय इंजुरी जावचे पयलीं जशें तें आशिल्लें पळय तशें नॉर्मल आसा. आनी त्या विडियोन जशें हांवें तुमकां सांगलां पळय न्हू त्या प्रमाणे त्याच दिसा म्हणल्यार त्या डॉक्टराक आमी जें दाखयलें पळय थंयच्यान भायर सरलीं न्ही तेच्या नंतरच्यान ते नॉर्मली सामकें बिहेव करता. तांकां कळना न्ही म्हळ्यार कितें जाल्लें आपलें दुखतालें हें तें. आतां दुखना हात चलता ते चलयता अशें तेंचें. सो बरें आसा. बरें खेळटा भोंवता. तुमकां हांवें विडियोन दाखयलाय बीन लास्ट विडियोन आनी आयच्या विडियोन बी बरें भोंवता हेवटेन तेवटेन सगळें आसा. सो सगळें देवा कृपेन नॉर्मल आसा आनी अशेंच सगळें नॉर्मल आसूं
हीच देवा कडेन सारकी म्हाजी मागणी कित्याक की अशें कितें जाता पळय न्हू तेन्ना तुमकां सांगता असली परिस्थिती येता विचारू नाका. आनी असली परिस्थिती जी आसा पळय इतले ल्हान भुरग्यां आसतना आवयची कशी आसतली हे तुम्ही बी समजू शकता. हांव समजताच, हांव ते हितूंतल्यान वता. तुमी बी समजू शकता की तुमची ल्हान भुरगीं आसतना तेन्ना तुमी कशें हें करताले पळय तशीच म्हाजी सद्या परिस्थिती. आनी म्हाका कोणें कमेंट केल्लो की तूं इतले पयस मडगांव डॉक्टराक कित्याक दाखयता, थंय लागीं कित्याक दाखयनाका म्हणून. पळय कितें खबर आसा, एक्चुली तुजें सांगप रॉंग न्ही. तुवें जे इंटेंशनान सांगलां तें हांव अंडरस्टँड जाता. एक्चुली लागीं डॉक्टर जर आसलो न्ही अशें करून भुरग्याचो स्पेशली जाल्यार बरें, कित्याक केन्ना अशें करून घेवन धांवपाक पडटा, अशें करून इतले पयस वचपाक पडना न्ही. बट डॉक्टर सिया जी आसा पळय न्हू तिका आमी पयली सान दाखयता. पयली सान्स म्हणल्यार डे 1 ज्या दिसा म्हाजी डिलिव्हरी आशिल्ली पळय त्या दिसा बीन तिकाच हांवें प्रिफर केल्लें. मागीर डॉक्टर आमकां गायनेक ऑप्शन्स दिता तेन्ना हांवें तिका चूज केलें आनी तेन्नासून ती बायक जी आसा पळय न्हू पळयता. आनी आतां न्ही संवय जाल्या तिचे फुडें वचून वचून. आनी ती डॉक्टर अशी एकदां जर तुमी केली न्ही, हांव तुमकां खरें सांगता तुमी तिका सोडचीच ना. इतले बरी डॉक्टर, इतले बरे भशेन सगळें सांगता. जेन्ना मागीर तुका समजना, जेन्ना म्हणल्यार पळय तूं अंडरस्टँड जायना तेन्ना म्हणल्यार ती तुका रेपिडेटली सांगत रावता कशें करप कितें करप. ती बेजार ना केन्नाच. आनी मेडिसीन बी सगळें बरें अशें परत वेगळे वेगळे मेडिसीन जावं भरपूर मेडिसीन अशें ना. ती थोडेशे अशे गोश्टी आसा ज्यो विदावट मेडिसीन करपाचे बी ट्राय करता. अशें करून बरें. आनी तिचे बाकीचे अशे कॉन्टेक्ट बी जे आसा पळय ते बरे आसा. लायक आतां म्हाका पयलींच ऑर्थोची गरज पडली सो तिणें रोखडेंच बरो ऑर्थो रिफर केलो. अशें करून सगळें बरें आसा. सो ताका लागून हांव तिकाच दाखयता. आनी म्हाका न्ही आतां तिचेच मानवता म्हणल्यार जाता तुमी. हांवें लागीं हांगासर 1-2दां ट्राय केल्ली बट म्हाका तितलें मायंडान वचूना. मे बी तिचे कडेन म्हाका तितलें एटॅचमेंट जाला म्हणून आसपाक बी शकता. ओके, अशें म्हणना की डॉक्टर बरें ना म्हणून. हांगासर डॉक्टर खूब बरें आसा. बट आतां म्हाका न्ही तिचे कडेनच असो एटॅचमेंट जाला की आमी थंयच ताका दाखयता. ओके, आनी आतां एकदां आनी न्ही आतां पयलींसान एकदां ताका दाखयतलें तिजेच मेडिसीन दियत येयला बायक म्हणटकीर परत इतले ल्हान भुरग्याक डॉक्टर बी चेंज करपाक बरें जायना न्ही. कित्याक प्रत्येक डॉक्टराचे वेगळे पद्दत आसता ट्रीट करपाचे, वेगळे टायपाचे मेडिसीन आसता. सो ताका लागून हांव तिकाच दाखयता. सो बाय आतां आसा बरें, सगळें नॉर्मल आसा आनी अशेंच नॉर्मल उरूं. ओके, सो तुमकां हांवें दाखयलें तें खेळटा बिटा बरें. आतां आसा न्हिदपाक रडटा. हांवें म्हटल्यार एका मातसो व्हिडिओ एंड करून येता अशें म्हणून. ओके, सो चलात तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.